अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीच सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयचे रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता मीन राशी. फुडल्या संवत्सरांत कसन फल सांगला की तेंची फल तुमकां ह्या संवत्सरांत म्हणून सांगच्याक इश्ट पावता. 7.5 शनी प्रभावा निमतान तशीच द्वितीयांत आशिल्ले गुरूल महिमेन स्वल्प मट्टाक शुभ फल तुमकां अनुभवा येता. द्वादशाचे शनीले विपरीत अपव्यय निमित्तान स्थान दखून सकल देवचे दुर्योगू मेळता. तशीच दोळ्याक संबंध पडसल ते ತೊಂದರೆ सालबाद इत्यादी जावसल ते ತೊಂದರೆ दिसता. महत्तर जावन आशिल्लो शत्रुपीड आसल्यारी ते जय तुमगेले जावचे साध्यता दिसता. शुभाफल मध्य रीती मध्य द्वितीयांतू गुरुले अनुग्रहा निमित्ती वाक्चातुर्य वृद्धी जावन घेवन समस्ये देखून तुम्ही भायर येताची. त्या प्रकार उद्योगांतूय प्रगती तुमकां मेळता. मुखभागांतू सनमटाक कसलेच एक कायलेचे ತೊಂದರೆ दिसता जाल्यारी तुम्ही ते औषधा निमित्तान परिहार करून घेतल्यारी चांग म्हणल्यार एक अभिप्राय. त्या प्रकार हे मीन राशीक आयिल्ले ते संवत्सरा फल.